नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव MG नागराज राव हांणी बरयलेले अति आशे परिणामू म्हणून एक काणी सांगता. एक गांवांतू मुद्दण्णा म्हूण एक मनीस आशिल्लो. दुर्बळ्ळो. ताणें रान्ना वचून राकूड कात्तोन हाडून पिकून तागेलें जीवन करचें आशिल्लें. एक दिवस तो तशीच रान्ना वचून रुखार बसून गेल्लो कातरता आसतना तो सकयल पडटा आनी तागेलो हात मोडून वता. तो थंय पळोवन वळवळतर आशिल्लो. तेन्ना थंय एक रूश येता. तो ताका पळोवन ताका उद्दानीक दोळे मारून ताका कसकी पुरा वखद दिता आनी ताका थोडें जेवण आनी दिता. तेन्ना मुद्दण्ण तागेल्या रडता मुनी लागीं म्हाका कळची एकी विद्या आशिल्ली आनी हांव घरा वचून आतां हातूय मोडलो. हांव कसो करूं? म्हगे चेडूं बाळाक हांव कशें पोसों म्हूण सांगता. तेन्ना मोनी ताका सांगता, घे तुका हांव एक तुळशी दळ दिता. ते तुळशी दळाक 3 पान आशिल्ले. तूं एक पान तोंडां दवर न्हू, तूं कसो जावका म्हूण आश करतकी तें जाता म्हूण सांगता. मुद्दण्ण घरा येता, एक पान तोंडां घाल न्हू, तागेलें जीवन वच्ची इतलें दुड्ड जावका म्हूण मागता. ताका मेळटा. तशी ताणें जीवन कोरनासतना तागेले घरा लागीं जुग्गण्ण म्हूण एकलो आशिल्लो. ताका आश्चर्य जाता. रूख कातरूं कांय वच्चना वो, चला दी आनी खावन जेवन वचमू कशी तें म्हणून तो तागेलें निमगीता. मुद्दण्ण ताका सांगता, मुनीन दिल्लें तुळशी दळा निमिती म्हूण सांगता. जुग्गण्ण रान्ना धांवता. ताका रुखार बसून गेल्लो कातर वचून तोग्ग पळोवन हात मोडून घेवच्यांनी मन ना. तो सीदा वचून मुनील पांयार पळोवन निमगीता, हट करता. म्हाकाय जावका, म्हाकाय जावका, म्हाकाय तसलें एक तुळशी दळ दिवका म्हूण निमगीता. तेन्ना मोनी हांसून ताका एक दळ दिता, तसलें 3 पानाचें तुळशी दळ. ते गांवाच्या रान्नांत एक व्हड वाग आशिल्लो. तो वाग ताका भूक जाली कुडलें गांवां येवन गांवची गोरवां की सुण्यां की मनशां की ताका जाय जाल्ल्यान दवरून मान खावन वता आशिल्लो. त्या रायाकय त्या वागा धरूं जायना. मस्त जन प्रयत्न करताची कोणाच्यानी धरूं जायना. राया भारी खूप येता मिज्यान एक वागा धरूं जाय न्ही म्हणून तो एक डंगूर मारता. कसो म्हळ्यार कोण त्या वागाक जिवंत धरून हाडटा की ताका मंत्री पदवी दिता. जायना जाल्यार त्या वागाक डिशमान हाडल्यार व्हड न्ही, ताकाय हांव सन्मान करता म्हूण डंगूर मारता. तो वाग हें जुग्गण्णा येद्रा येतर आसता. पळयले कुडल्याक जोर भंय जाता. आत्तां कसो करचें म्हणलें कुडलें ताका तुळशी दळा उडगास येता. तो एक पान काडून तोंडां घालता आनी तो वाग मोरो म्हूण सांगता. वाग थंय मरता. छाव म्हणलें करून ते वागा तांडून घेवन घरा येता आनी बायलेल्या सांगता, पळय पळय हांव कसो केला पळय म्हणून. आतां न्ही वरलेले 2 पानान हांव कसो करचें म्हूण म्हणटा. तेन्ना ती सांगता, आनी एक पान तोंडां घाली आनी लायक एक उपाय येवं म्हूण माग म्हूण म्हणटा. तेन्ना तो आनी एक पान तोंडां घालता आनी म्हाका एक लायक उपाय मना येवो म्हूण मागता. मागीर थोडे वेळान आयले 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 म्हाका उपाय आयले म्हूण सांगता. आनी त्या वागाक जीव केल्यार मंत्री पदवी मेळटा काय ना हांव तशी करता म्हूण सांगता. 3 पान तोंडां घालता आनी वागा जीव येवो म्हूण सांगता. तशें ताणें तोंडां घालून मागली कुडले वाग वपास जिवंत जाता आनी थंय आशिल्ल्या पुरा धरून धांवता. गांवांक गलाटो गलाटो, जन भिवन धांवताची, किनाटी मारताची, रडताची, गोरवां धांवताची. ओटू गलाट कसो म्हूण पळोवच्याक तो मुद्दण्ण घरांत दुखून भायर येता. अयो वाग तो धांवता घरांत आनी तागेली तुळशी दळ काडटा आनी एक पान तोंडां घालून वाग मोरो म्हूण म्हणटा. तेन्ना वाग मरता आनी ते रायाल्या व्हरताची जन पुरा. तेन्ना राया पुरा कळटा. हें जुग्गण्णान मुद्दण्णा म्हणके करून वचून हांगा वागा जिवंत करून कितलीं जनां पेट्टू जालो, गांवांक कितलें नश्ट जालें म्हूण ताका भारी खूप येता. तो मुद्दण्णा मस्त सन्मान करता, मंत्री पदवी दिता. जुग्गण्णा सांगता, तूं केल्लें नश्टाक हें गांवां जाल्लें नश्टाक तूं 1000 रुपये खजाने भरका म्हूण सांगता. तशी
अन्नेकल्याल पळोवन अत्याशे वचून जुग्गण्णाय कश्टार पडता. नमस्कारू, अनेक वरां उठ मेळया.